नमस्कार. सडेतोड नाईक करवणीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. गिरीश चोडणकार काँग्रेसचो प्रदेशाध्यक्ष जालो आनी म्हाका दिसता तो आतां त्या पदार रुळा, कारण ताणें आज एक म्हत्वाचो स्टेटमेंट केला आनी पयलोच एक जोरदार असो स्टेटमेंट केला, एक आरोप केला. आनी तो आरोप तो करतना म्हणटा की सेक्युलर मतां फोडपा खातीर भाजपान 100 कोटी रुपये तयार दवरल्यात. विशेषतः जेन्ना सेक्युलर तो म्हणटा तेन्ना म्हज्या मतान तो साश्टीचेर येता. साश्टीन सदांच घुसपट जातात, साश्टीन सदांच मतां पळोवपा खातीर नवे पार्टी हाडपा खातीर प्रयत्न चलता आनी भाजपान जर 100 कोटी दवरल्यात जाल्यार निश्चित हो चर्चेचो विशय. आज 3 मानेस्त आमचे कडेन आसात. आमचे कडेन सिद्धार्थ बाब कुंकळकार, आदले आमदार आनी BJPचे स्पोक्सपर्सन. आमचे कडेन ॲडवोकेट राधाराव ग्रेसियस, सदांच खडेगांठ उलोवपी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, आनी आमचे कडेन दुसरे पॉलिटिकल एनालिस्ट विशाल पै काकोडे. सगळ्यान पयलीं हांव सिद्धार्थ बाब तुजे कडेन येता. तुवें आजूय एक स्टेटमेंट केला, ताका लागून खरें म्हळ्यार ह्या चर्चेक आमच्या इल्लो बच्चो इल्लो ऊत आयलो. सो म्हाका तुजे कडेन जाय, खरेंच 100 कोटी भाजपा सारको पक्ष दवरता सेक्युलर मतां फोडपाक? म्हाका दिसता तुमी गिरीशाची जर कारकीर्द पळयली जाल्यार आमी जर थोडेशे फाटीं गेले जाल्यार पयलीं तो गोंयचो ताका प्रदेशाध्यक्ष केलो. गोंयांत ताणें काँग्रेसीचें गठण केलें, थंयच्यान काडलो आनी तो एक रेजिग्नेशन चॅम्पियन आसा. खंय तरी रेजिग्नेशन दिना करून तो नॉर्थ इस्टाक धाडलो. थंय म्हाका दिसता आतां काँग्रेस सॅम्पलाक पसून उरूना. थंयच्यान ताका तामिळनाडू धाडलो. 28 सीट काँग्रेसीन कॉन्टेस्ट केले. आनी मुद्दम तुमकां सांगपाक जाय जाल्यार तांच्याच एक ज्योतिमणी म्हणून एक MP आसा, तिणें एक एलिगेशन केलें की काँग्रेसीन सीट विकले. म्हणजे जे गोंयांक सदांच एलिगेशनां जातालीं की हांगा कोटी कोटी रुपया घेवन सीट काँग्रेस विकता, तातूंत गिरीश चोडणकाराचे डायरेक्ट एलिगेशन्स मिकी पाशेको, तांचो दाग्नेल फेर्नांदीस, कितलेशेच तांच्याच नेत्यांनी केल्या. हांगा काँग्रेस तामिळनाडूकूय वचून तेच रिपीट जालें. ओके, खंय तरी म्हाका दिसता 100 कोटी ताच्या दोळ्या फुडल्यान जे वता पळय अशें ते ताका दिसता आसतलें. राधा बाब, हाव यू टेक इट? अशें स्टेटमेंट 100 कोटी रुपया कितें आहा मरे राजो, सी हांव सदांच सांगता की BJP पळय आसा, आय मे डिसएग्री विथ देम ऑन देर पॉलिसीज, बट ते बरे ऑर्गनायज पार्टी. तेंचे दाय हात पळय कितें करता तें उजवे हाती कळपाचें ना. समजलो ना तूं? आनी म्हाका आतां एक वाटेन दिसून येयलें ही BJP पोचपोच जाल काय म्हूण पार्टी, कित्याक तेणें तर 100 करोड दवरले, ते गिरीशाक कॅश काडले आनी गिरीशाक कळ्ळें जाल्यार BJPन सांगपा जाय ताका. अदरवायज ते पार्टी तेंक कितें कोड तुका कांय कोडना न्ही. सो म्हाका दिसता की BJP आनीक गिरीश कितें जाल्यार कमिनाद आहाय, पूण तो गिरीश मातशें मरे ताका ही हॅज नो सेन्स ऑफ डिप्लोमसी. तेणें ताका सांगलें 100 करोड, तेणें रोखडें सांगलें तें 100 करोड्स म्हणून. दॅट इज द होल ट्रबल विथ गिरीश. ओके विशाल, तूं एक सद्या काँग्रेस क्रिटीक जाला. आज तूं गिरीशाली सायड घेतलो काय तूं खरेंच क्रिटीक करतलो? ना, हांव क्रिटीक न्हय, हांव जें खरें आसा तेंच उलयतलो. हय. आनी म्हाका दिसता की ह्या स्टेटमेंटांतल्यान काँग्रेसीच्या लिडरशिपेन सेल्फ गोल केला. आनी सेल्फ गोल कित्याक? दे हॅव शोन डिस्ट्रस्ट टू द वोटर्स. आनी तुवें आतां जें म्हणलें की सालसेतीतल्या लोकांच्या बद्दल ताणें म्हणलें म्हणून, म्हणजे इज द काँग्रेस लिडरशीप ट्रायंग टू मेक अ पॉयंट दॅट सालसेत वोटर्स आर सेलेबल आनी आर गोईंग टू कॉम्प्रोमायज? अशें जर तर आसत जाल्यार पयरच्या लोकसभे इलेक्शनाक जो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जिखून आयलो हाजे खातीर सालसेतीतल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतलें योगदान सामकें इम्पॉर्टंट आशिल्लें. सो ह्या लोकांचेर आज काँग्रेसीच्या लिडरशिपीन डायरेक्ट अविश्वास दाखयला अशें म्हाका दिसता. सिद्धार्थ, एक गजाल सदांच खरी, हांव आतां मातसो डेविल्स एडवोकेट जाता, कारण हांगा गिरीशाची फाटराखण करपाक कोण ना दुसरो. म्हाका सांगात, सदांच तुमी सालसेतीचेर प्रयोग केले. मनोहर पर्रीकारान सालसेत मिशन म्हूण चलयलें, अनसक्सेसफूल जालें. पूण मागीर तो सतत कोणाक वेगळ्या लोकांक फूस दित आसतालो. केन्ना चर्चिल आलेमांव दिल्या, केन्ना मिके पशोकाक दिल्या. वेगळ्या पक्षांनी सालसेतीची मतां फोडची ही तुमची सदांच स्ट्रॅटेजी उरल्या. हें तूं एक सत्य आसता, सत्य मान्य ना, हांव सत्य मानपाक ना. कित्याक एक सिंपल गजाल भारतीय जनता पार्टी सदांच करत आयल्या, ती म्हणजे सबका साथ सबका विश्वास. आमी खंयच कोणाचेरच भेदभाव करूना. आमच्यो लाडली लक्ष्मी आसूं, म्हजें घर स्कीम आसूं, गृह आधार स्कीम आसूं, तातूंत मोहम्मद, मारिया, महादेव
हातून आमी केन्नाच हें करूं ना. सगळ्यांक स्किमी मेळटा. ना हो ह्या धर्माचो ताका दिवप ना अशें आमी केन्नाच सांगू ना. रस्ते सालसेतीन रस्ते जितले चकचकीत आसात तितलेच सत्तरींगूय चकचकीत आसा. जितलें उदक सालसेतीन मेळटा तितलेंच उदक बाकीच्याय कडेन मेळटा. नाही पण सगळें बरोबर आहे. पण So, तुम्ही आमी सालसेतीन जेन्ना भेदभाव चर्चिल करना. सालसेतीच्यान पूण चर्चिल विशाल जेन्ना फूट बाबान- घालता न्ही, विशाल बाबान जे म्हणलें की काँग्रेसीक तांच्या वोटराचेर पूर्ण विश्वास गेला आनी वोटराचो काँग्रेसी वयलो विश्वास गेला. हेय एक आयचें सत्य आसा. बरं So, म्हणून हे स्टेटमेंट मागीर करचें. राधाराव बाब हांव आतां डेव्हिल्स एडवोकेट जाता. तुमी जी पळय UGDP चलयली ती पर्रीकारा कडल्यान BJPक फूस दिवनच चलयली न्ही. कारण तुमी सगळे काडून BJPन गेले तुमचे लोक. हां तुमचो बाबूश मोन्सरात तिकेट दिली तो गेलो BJP. ताणें BJPक सपोर्टूच केलो. तुमी मिकीक दिलो आनी आतां मिकी सदांच UGDPच्या फाटल्यान लागले आपल्याक तिकेट मेळटली. सो हे सगळे पयजे माथांनी You are also elected, no, on that. तुम्ही तूच लाव दिता एक्झॅक्टली. सो तू UGDP सुद्दां भितरल्यान तुमकां पयशे मेळटले अशें हांव म्हणना. पूण यू हॅव प्लेड इन द हँड्स ऑफ BJP. ना कितें आहा मरे राजीव सी हें पळय आतां की सालसेत काँग्रेसाक आहा पळय म्हणटा तें सारकें ना. गेले ते असेंब्ली इलेक्शनाक 8 काँग्रेस कोण जिखले? एक जिखले नुवें, एक जिखले कुंकोळ, एक जिखले मारगांव दिगंबर कामत तो आतां BJP आसा. ह्यार 5 सीट वेलीम पेडेर जाले, बाणाल पेडेर, कुर्तोरीम पेडेर, फातोर्डा दे लॉस्ट एंड दे लॉस्ट 1 अदर सीट. ओनली 3 सीट जिखले. सो हें पळय सालसेत लोक काँग्रेसाक आहा म्हणटा हें सारकें ना. रॉंग point, yes. हय. आनी तें दुसरें कितें सांगलें तुवें म्हाका आतां कितें सांगलें? तुमी फूस दिता म्हणटा UGDP पळय हा कितें जालें आमची पार्टी इसेन्शियली आय कॅन डिस्प्यूट दॅट आर अट्रॅक्शन वॉज टू द कॅथलीक. नो डिस्प्यूट ऑन दॅट काउंट. लायक MG पळय आसा सारकें तेंचें अट्रॅक्शन हिंदू आशिल्लें आनी आमचें कॅथलिकांक. करेक्ट. आनी आमी वेन वी कॉन्टेस्टेड इलेक्शन आमी कितें करताले आमगेलें कॉन्सन्ट्रेशन वॉज इन सालसेत. सारकें हय. सो नॅचरली आमगेलो ओपोनंट कोण जालो काँग्रेस. सारकें. हय. मागीर आमी लास्ट टायम ते तूं सांग तेन्ना 3 सीट जिखून येयले. एक कोर्ताली माथानी येयलो, दुसरो मिकी बाणाल येयलो आनी तिसरो बाबूश तालिगांव येयलो. सारकें. आतां हितून माथानी म्हणटा इज अ करियर पॉलिटिशियन आनी आयडियोलॉग. आमी UGDP भाशेन तो गोंयकारा म्हूण झुजपी. सारकें. हय. सारकें. आतां मिकी पळय आहा आनी बाबूश ते म्हणजे कितें आहा एक पार्टी इलेक्शनां बसता आमकां सर्टेन पर्संटेज वोट जाय इलेक्शन जिखपा जाय आनी कितें आहा ते विनेबल कॅन्डिडेट म्हणटा तेसले ते सारकें. तेंकां विनेबल म्हूण आले. सारकें. दे वर नॉट आयडियोलॉजिकली विथ अस. सारकें. आनी ते जिखले म्हणटकूच ते जिखिले आनी रातच्या भितरूय तेणी परिकारा कडेन डील केलो सारकें. टू सपोर्ट BJP एंड टू बिकम मिनिस्टर्स विथ पोर्टफोलियोस ऑल्सो. सारकें. दे बाबूश गॉट टावन प्लॅनिंग ही गॉट टुरिझम मिकी. सारकें. सो तें डील जालो. Now this deal, party has nothing to do with it. See, but in any case, let me also clarify. आमगेल कितें आसलें आमी ग्रो जावपाचें सालसेतीक. आमी काँग्रेसाचो सपोर्ट केल्ले आमी आतां MGP जाता ते भाशेन जाता आसले. MGP BJP बार जाता तेका बार जाले. समजेल ना तूं? सो इन ऑर्डर टू ग्रो इन सालसेत. पण तुमचो आयडियोलॉजिकल काँग्रेस हो ओपोनंट. I see there is ideological opponent. At that point, for me personally, I was always opposed to BJP, Congress, and BJP, correct, you know. correct. I am opposed to national parties. Correct. But our thing was what? आमकां जाय आसली regional party. सारकें. आनी पूण आमगेल पळय कितें आमी पळय our ideology was there, that was gaining purchase only in Salset. आनी कित्याक लागून एक चर्चिल पळय आसतना वी हॅड ऑल गोवा प्रेझन्स मॅन. चर्चिल सात गोवा जिखून येयलो फोंड्या आनी सांगे बोट पळो. सारकें. पूण चर्चिलान आमची वाट लायली तो काडलो आनी काँग्रेसाक गेलो. सारकें. आय प्लिडेड अरे चर्चिल राव रे बाबा मुखार चेंज जाता ना तो हेचे सांगला आनी तो गेलो आनी तेन्ना वी लॉस्ट आवर आमगेले हें गेले रे दम गेलो कळना तुका. सारकें. त्याच वेळान वी स्ट्रगल टू कीप द पार्टी टुगेदर माय सेल्फ अनाकलेत Correct. प्रशांत Correct. आमगे गेल ब्रदर इन लॉ श्रावण डुबाशी सारकें. आमी स्ट्रगल केले. सारकें. सो प्रॅक्टिकली स्पिकींग गोंयांत रिजनल पार्टी मरे हॅज नॉट बीन एबल टू आफ्टर UG एंड MGP गोंयांत तें चलना ना आमचें. बीग पार्टीज कम विथ बीग मनी आनी लोक तेंचे वाटेन धांवता. सारकें. सो म्हाका एक सांग राधाराव एंड ऑफ द डे तुमी जेन्ना हें सगळें इतिहास पळयतात आनी हो विचार करतात पॉलिटिकल ही तुमची मिस्टेक UGDP अशे तरेन तयार करून BJPक रेडी मेड MLA सप्लाय करप आनी आज पळय जी BJP येदी व्हडली जाली तातूंत भितर तुमचें योगदान ना अशें म्हाका नो जाता. सी आमी UGDP केली आमगेल कितें आसलें आमी एक बरें बिल्डअप करतले म्हूण. हय. तितूले हे दोग जाण गेले ते आय कॅन अंडरस्टँड कोण गेलो मिकी आनी हो माथांनी पळय काँग्रेस BJP जॉईन गेलो, जालो सारकें. अजून अंडरस्टँड जायना.
सारकें. मातांनी केस गेलो तो सारकें, आनी तो तर मातान येसलो मनीस हय. तो सदांच गोंय आमची जाय आनी आमकां सेंट्रल पार्टी नाका म्हण झगड अरे सेक्युलर मरे सेक्युलर आनी तो तर बीजेपी वयता आनी उरलो सारकें कितें सारकें सारकें मातांनी असले मनीस तर बीजेपीन गेले बरोबर देर इज व्हेरी लिटल फॉर मी टू टॉक मॅन सारकें समजलो ना तूं सारकें सो प्रॉब्लेम इज वॉट आमी एक पार्टी कोताय बिकॉज आमची कितें तकलें आहा म्हूण तें बसना मागीर सारकें. आनी आतां एटिट्यूड कितें हें गेलो MLA गो वेर द पावर इज सारकें डेव्हलपमेंट म्हणटाय ते सामकें. आनी धांवताय सगळें मागीर कोरया कितें आतां सो विशाल तूं हें सगळें जेन्ना पळय आयकता तेन्ना एक सेक्युलर वोट म्हणून आसा तो फुटपा जायना म्हणून आसा एक ऑपोजिशन पार्टी म्हणून आसा ती घटमूट आसपाक जाय म्हणून आसता सो ही लोकशायेची तत्वां ती सामकीच आमी हाताभायर उडोवन जे पळय गेल्यात तेन्ना गिरीशा सारको पळय स्टेटमेंट आहा की एक भंय निर्माण करप लोकां मदीं एक जागृताय हाडप त्या नदरेन तो तुका सारको दिसना स्टेटमेंट लोकां मदीं तूं भंय कसो निर्माण करता आनी लोकांक भिवून तुमी मतां कशें घेतले प्रश्न आसा कितें प्रश्न आसा तो विश्वासार तेजो आज काँग्रेस पक्षान ग्रासरूट लेवलाचेर वर्कर्सांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय तळागाळांतल्यान जर तर वर्कर्स मुखार हाडले तांकां जर तर स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन दिवन जर तर लिडरशीप तांची डेव्हलप केली जाल्यार हो डिफेक्शनाचो प्रश्न हो कायमचो सुट्टलो आनी हें हांव फाटले 4 वर्सां सांगता 2022 जेन्ना डिफेक्शन जालें तेन्ना ह्या तिनूय आमदारांक हांवें सांगलें की आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन या सकाळीं आयतारा भायर सरया काणकोण चावडेर गेले चावडेर वचून थंय एका च्याच्या हॉटेलांत बसया लोक येतले लोकांक सांगया बाबा आमी 3 जाण रावले कित्याक रावले तर आमी हें तत्व घेवन रावले प्रत्येक पक्षाक आपली आयडियोलॉजी प्रत्येक मनशाक आपलो स्वाभिमान आपलो हे प्रकट करपाचो ताका अधिकार आसा तुमी लास्ट मुमेंट पॅराशूट करतले लिडर इम्पोर्टेड हाडटले आनी मागीर देन यू एक्सपेक्ट देम टू रिमेन लॉयल आतां राधाराव बाबान सांगलो तशें UGD पण कितें जालें सेम जालें विथ इज ही एडमिटेड की मिकी पाचेको आनी बाबूश मोन्सेरात हांकां पॅराशूट करून हाडिल्ले फॉर पर्सेंटेज ऑफ ऑर वॉट एवर रिजन पूण हे पॅराशुटींग जें आसा तातूंतल्यान जालें कितें तातूंतल्यान ते डिफेक्ट जावन गेले सो तळागाळांतल्या ग्रासरूट कार्यकर्त्याक तुमी कुशीन दवरतात आनी तुमी इम्पोर्टेड कोण तरी हाडटात आनी ताका ताजेर लागतात हाव इट इज पॉसिबल सो हो असले म्हणजे म्हजे कोताने ओवर एडवेंचरिझम हातून ताणें मतदारांचेर अविश्वास दाखयल्लो आसा आनी हे ओवर एडवेंचरिझम करून कांय जावपाचें ना आज काँग्रेस पक्षाक गरज आसा ती आत्मपरीक्षण करपाची इंट्रोस्पेक्शन करपाची आनी तळागाळांतल्या वोटर आपल्या कार्यकर्त्यांचो पयलीं विश्वास जिखपाची सिद्धार्थ बाब हो प्रश्न स्वाभाविक तुम्ही रुलींग पार्टींक आसा तुमचे कडेन पावर आसा तुमचे कडेन सेंटरांनी पावर आसा ऑटोमॅटिकली एट्रॅक्शन जातलेंच हे पळय जे आतां माथांनी सारको मनीस फुट्टा कळटा जागा जागा आमी तत्वाधिश्ठीत राजकारण म्हणटाले इतलो तत्वाचो मनीस तो फुटलो आनी सामको BJP आयिल्लो आमी पळयलो न्ही मंत्री जाल्लो आमी पळयला सो तुका हे पळय ते 100 कोटी बिटी म्हणटात ह्या पयशांची गरज आहा BJP फाल्यां जर परत जर आयली परत येवपाना हे सगळे नाही म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे माथानीचो प्रश्न घेवया माथानी हो खंयच पयशांक लागून फुटूना फुटूना सारकें आमी माथानी हो तत्वाचेर फुटलो माथानी हो राष्ट्रवादाचेर फुटलो हो सो डेफिनेटली पयशांचो रोल माथानीच्या बाबतींत राष्ट्रवाद तो म्हणटा नॅशनलिझमाचेर फुटलो हांव म्हणा मातांनी पयशांचे फुटलो हांवें म्हणटा पूण कितें आहा तो हांव मातांनी मरे 1976 वर्सा मेळ्ळो आनी तेका कडेन हांवें एक पयले फावटी हांव भुरगें तेन्ना आय वॉज स्टील इन कॉलेज उतर आयकलें ऑटोनॉमी म्हूण ऑटोनॉमी फर्स्ट टायम आय हर्ड आय हॅड मेट हिम एट द हावज ऑफ वाल्फ्रेड दांतांव इन कांसावली आमी बसलोले आनी ऑटोनॉमी म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन फकत डिफेन्स फॉरेन अफेर्स आनी करन्सी आसपाक जाय अदरवायज गोंय सगळें आमच्या हातीन आसपाक जाय एंड म्हाका तो एक्चुअली हें बरो लागलो कन्सेप्ट वय आनी तो सदांच झगडो ऑटोनॉमी म्हूण मागीर तो BJP वयता स्पेशल स्टाटस केलो ऑटोनॉमी मागीर सांगता मागीर बसलो आमी वी गोवन्स म्हूण झगडटाले तो म्हाका म्हणलो ना आतां वी गोवन्स म्हूण जायना वी रेजिडेंट्स ऑफ गोवा यू सी how Matani changed, I'm telling you. Okay. Now, we Goans means what? We Goans means those of us who became citizens by virtue of the citizenship order of 28th March 1962. You see, that order conferred citizenship on all those who were born in Goa prior to 20th December 1962 and or whose parents or grandparents were born here.
and that is the concept. I mean, and Correct. so ते उलयता सांगतो. Now we residents of Goa Mara, see how when Mathani became nationalist, everything changes to सो your country. गजाल अशी की तुमकां 100 कोटी काडपाची गरज ना. लोक रावल्यात आणि तुम्ही म्हणटा मरे ते जिखून येतले आमचे बरें येतले. हेच जर कन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी हो तळागाळांतल्या कार्यकर्त्याक घेऊन वयर आयिल्ली पक्ष आसा. कार्यकर्तो हो समोर दवरून आमी काम करता. आणि तुम्ही जाणा कालच मन की बात पळया, 60,000 गोंयकारांनी काल मन की बात पळयली, फिजिकली एकठांय येवन पळयली. कोण कोण घरा पळयता ते वेगळी गोष्ट आसा. म्हणून हे जर गोष्ट घडपाक जाय जाल्यार इट इज ऑर्गनायझेशन विच राधा बाबान सांगलां. हय आणि I don't विशाल dispute बाबान that. सांगला की तळागाळांतलो कार्यकर्तो हो काँग्रेसीन केन्नाच ताका देखूच दिवना. ताका बोड्याक काडून असोच खंय तरी उडयला, विच भारतीय जनता पार्टी करना. आणि म्हणून डेफिनेटली इलेक्शन हे 5 वर्सांनी येता, पण आमची कामां सदांच चालू आसता. आणि म्हणून लोक ताका मानता न्ही. मग विशाल म्हजो पळय क्वेश्चन आहा, पार्टी 100 कोटी काडपाची गरज आहा. पळय आतां कुंकळे जर फाल्यां इलेक्शन जालें, तूं कुंकळकार, कोण जर काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसतलोच, थंय एल्वीस गोमेज उबो रावतलोच. क्लाफास दायस ताणें जर सारकें रेडी रावला, आपलो उबो रावतलो. नुया लिंडन रावतलो, काँग्रेस कॅन्डिडेट रावतलो, बीजेपी रावतलो, बीजेपी जिखून येतली. नावेली परत तेंच जावपाचें आहा. प्रतिमा कुतिनो, वालंकार, मागीर हे सगळीं नांवां जर आमी काडत जाल्यार दिसता नव्यान पार्टी कित्याक रावपाक जाय. जो कोण काँग्रेसचे विरुद्ध रावता ताका बीजेपीन थोडे फायनान्स केल्या पुरो. आं न्ही बीजेपीन फायनान्स करप काय ना हो प्रश्नच येना. प्रश्न येता तो कितें पळय, राजकारणान कशें आसता, हांव एका खंयच्या तरी कंपिटिशनाक वता, एसे कंपिटिशनाक वता ऑर एज्युकेशन कंपिटिशनाक वता. म्हजो जो कंपिटिटर आसा तो आपली तयारी करून येतलोच. ताणें कितें करचें आनी कितें करचें न्ही हें सांगपाचो अधिकार म्हाका ना. तशें राजकारणान प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टेक आपलो राजकीय डावपेच करपाचो अधिकार आसा, आपली रणनिती ठरोवपाचो अधिकार आसा. आतां प्रश्न कितें येता की हे सगळे जावपाक हे सगळे कॅन्डिडेट किंवा हे लोक बळी कित्याक पडटात. तर बळी इतल्या खातीर पडटात की बिकॉज वी आर नॉट केपेबल. हे हांवें फाटल्या 3 डिबेटाक हांगाच तुका सांगलां की जेन्ना हे अलायन्साचे उलयताले, वॉट आय सेड म्हाका जर तर म्हज्या पांयाचेर उबी रावपाची कापास्ताद आसा, म्हाका जर तर म्हजे 2 पांयाचेर चलपाची कापास्ताद आसा जाल्यार म्हाका कुबड्यांची गरज ना. आनी आज हें सिद्ध जालां. दुसरें कशें आसता राजूबाब, दुदान साखर पडपाक शकता, दुदान मीठ पडू शकना. तुम्ही जे अलायन्स उलयतात ते दूद आनी मिठाचें हें जावपाक शकत ना. आतां दूद आनी साखर थंय तुमगेले प्रॉब्लेम आसात. थंय तुम्ही ती साखर एडल्टरेट करपाचो प्रयत्न केलो. सो राजाराव तो सांगपाचो प्रयत्न करता हांगासो. ताणें दूद साखर खूब घुसपागोळ केलो ताणें, पूण तो डायरेक्टली सांगपाचें म्हळ्यार काँग्रेसीन सारकें आपली स्ट्रॅटेजी तयार करपाक जाय, आपले कोण ते प्रामाणीक कॅन्डिडेट काडपाक जाय, खंयचे युतीक जे पळय पार्टनर तांकां घट करपाक जाय, तांचे कडेन घट जावन एक अशी पार्टी करपाक जाय जे 21 सीट्स हाडटले. म्हाका कितें दिसता मरे, ह्या पळय बीजेपी 100 करोड पळय पार्टी दित म्हणटा हय तें म्हाका मानना. कित्याक मरे, हय. बीजेपी 100 न्ही, तांकां 200 करोड दवरले आसात. हय ते आसत ते 25 करोडांनी कोणी काँग्रेसाचे MLA घेतले, तांकां कित्याक पयशे दितले, जिको तरी घेतले, दे कीप द मनी. करेक्ट. समजलो तूं, 100 करोड दोतले जाले म्हणटकच गेले काँग्रेस एच म्हाका दिसता. आणि गिरीश आसा तुकलपाक. गिरीश तुकलपाक आय थँक यू फॉर कन्फर्मिंग वॉट आय बीन सेइंग. तुमकां आणि काय उलोवचो नाशिल्लो, पण गिरीशच थंय आसा न्ही तुकलपाक. तुका हांव कितें सांग, तुवें आतां कितें म्हणलें जाण मरे, हय. तूं म्हणटा नुवें दॅट इज माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. हय हांव इलेक्शनाक बसना रे, दॅट्स द डिफरन्स. तूं कितें सांगता, हय. काँग्रेस आसतलो आनी लिंडन लिंडन मंडळ आसतलो, बीजेपीचो कॅन्डिडेट ना. आसतलो. तूं आतां पळय मोठे भाशेन दिसली म्हाका हय की तूं समजता हय. की लिंडनाक काँग्रेसाची तिकेट घेवपाक तकत ना म्हूण. कित्याक तूं म्हणटा काँग्रेस आसतलो आनी लिंडन आसतलो. हय करेक्ट. सो यू थिंक लिंडन कॅनॉट बाय काँग्रेस तिकेट? हा, दिसता ओ तुका हे दिसलें? सारकें उलयलो. ना हांव सांगता न्ही. सो तूं उलयत ते भाशेन आतां तूं जर्नलिस्ट मरे, तूं आमच्या लिंडन आर्गो घेवपाक ताकत नाल्या भाशेन भायडयलो. पयर बर्थडे केला. हय मागीर गिरीशान कितें तरी प्रायस सरयला आसतलो. ना रे, हो तिकेट विकती घेवपाची ओके, पूण लिंडन इफ लिंडन इज ए गुड कॅन्डिडेट दे वील गिव हिम तिकेट. पयशाची गरज कितें आहा, तो म्हणटा तसो. दोन निकश. नाही हांव मुद्दम सांगता. हांव हय. तामिळनाडू केपेबल कॅन्डिडेट आसतना काँग्रेसीन पयशे घेवन
भलत्याकच उबो केलो. तेंगेले MP सांगता तांचो MP सांगता रिटर्न कंप्लेंट रिटर्न कंप्लेन तो मणिकम ठागोर तो इज हेडिंग द इन्क्वायरी कमिटी. बरें आसा inquiry ना, चालू बरें आसा. आसा पूण हांगा पयशे घेतले. हांवें पळय तुमगेले तिनूय नांव पळय घेतल्यात कुंकळी नुव्या नावेली आनी हांवें जे पळय नांवां सांगल्यात तिगूय जाण जिखून येवपाचे कॅन्डिडेट. हांवें नांव घेतलें एल्विस गोमीस आहा प्लस युरी आलेमांव आहा तांचो दुसरो लिंडन मोंतेरो तूं म्हणटा तशें जिखून येवपाक कॅन्डिडेट तो तूं म्हणटा पयशे आहा ते कडेन लोकांक पयशेय जाय पडटात लोक पयशेय घेतात हां ते जाल्ला. नंबर 3 नावेली प्रतिमा आहा वालंगा दोगी जाणां कडेन जिखून येवपाक कॅपेसिटी. सो हांवें नांवां कशीं धाडल्यात तुका हांव नांवां अशीं दिल्यात जी नांवां जिखून येवं शकतात आनी पयशेय मोडूं शकतात. सो तुका सांगपाचो असो हें की हे लोक फाल्यां जर उबे रावले मतां स्प्लीट जातलीं हे सगळे उबे रावले जाल्यार. तूं पळयात सांगता हय तूं आतां कितें म्हणटा हो पळय आमगे एल्विस गोमीस आहा हय तो एक इलेक्शना पार्टी चेंज करीत रावतालो बसपाक. तूं सांग ते भाशेन तो पयलो आपाचेर बसलो लास्ट टायम काँग्रेसाचेर बसलो अजून काँग्रेस आसा. हय तूं म्हणटा तो काँग्रेस सोडून युरीचेर कितें आनी कितें बसतलो अशें म्हणटा In case he doesn't buy the ticket. नो In case he's not able to afford the कुंकोलीन ticket. ticket is not for sale. Sitting leader of opposition is Who knows? Eh. गिरीश तो See कितें आहा practically speaking कुंकोलीन ticket is not available for sale. कळना पूण एल्विसान सांगला आपण कुंकळे रावतलो म्हणून सांगला डिक्लेअर केलं ताणें. केलें आय डिडंट अंडरस्टँड आय डिडंट हियर दॅट आमी बट एनीवे पळयता. बट ही स्टील इन काँग्रेस नो येस येस एक झालं आता दुसरं क्लाफास म्हणला हांवें थंय क्लाफास सोडटून तो हय. बीजेपीचो नाही, मागीर- बघा, मागीर- काँग्रेसीचे जे आमदार आसात ते काँग्रेसीची तिकेट घेऊनच 2026 किंवा 27 रावतले हाजी तुका शाश्वती आसा? नाही आमी आतां अशें आमी काही जादूगार न्ही किंवा आमी भविश्य व्यक्ती आमी हांगा भविश्यकार बसत न्ही. अंदाज आमच्या हातान पळय जे कितें गुणाकार भागाकार मायनस प्लस जें कितें आहा आनी थोडें आमचें कितें पॉलिटिकल ज्ञान आहा तें घेवन आमी उलोवप आसता. त्या नदरेन जर उलयलें जाल्यार हें गणीत तुका काडपाक मेळटा की पॉलिटिकल पार्टीची गरज ना. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांचे कडेन 2-2, 3-3 लोक आसात आनी ते उबे रावतले म्हणटात. तो कितें आहा मरे राजीव इन नावेली निदर प्राथिमा नॉर बालांका म्हणलें तुवें हय तिथं अजून काँग्रेसान नाही न्ही ती बालांका पयरूच लायनी उबे रावलें लायन हे आनी प्रतिमा लायनी उबरात सगळे रे रेशन कार्ड घेवन पण तो थिंग शॉपार पात्री बाबा तू गेल तुका साखर ना म्हळ्यार तो पोतून येत न्ही. हय सो देरफोर उबीरा दे आर नॉट काँग्रेस पीपल इज दॅट निदर प्राथिमा नॉर बालांका आर इन काँग्रेस. सारकें पूण हय. पूण ताणें कितें म्हणलां गिरीशान म्हणलां सेक्युलर मतां फोडपा खातीर बीजेपी कडेन मांडणी आसा ती पयशांची. हां मांडणी पयशांची ते पेल्यानूच दवरया. ही सगळी सेक्युलर मतां फोडपाची टॅक्नीक न्ही. ओय ना तांकां बीजेपीची गरज आहा तांकां ते सगळे स्वयंभू नेते न्ही. चर्चिल आलेमांव पार्टी लागता तूं सांग म्हाका. नो नो कितें आहा मरे तो एक तेंप आसलो चर्चिलाक पार्टी लागनासली हय तो तेंप गेलो कितें वी ऑल ग्रोन ओल्ड नाव एक Yes. तेंपाक चर्चिल उबो रावलो सगळो गोंय एकठांय जातालें हय आनी चर्चिल आतां चर्चिल गेले ते 2 पार्टी जिखून येवं ना न्ही. Sir, चर्चिल इज नॉट I know, वन हय. सो देरफोर वी कांट गो ऑन द पास्ट इट्स पॉलिटिक्स इज इवॉल्विंग. सारकें आमचे बारबर पळय आसले सारकें. वी हॅव ऑल क्रॉस द एज सारकें. मोस्ट ऑफ आवर सपोर्टर्स हॅव डायड सारकें. दे आर नो लॉंगर न्यू वोटर्स आर देर सारकें. देरफोर द असम्पशन दॅट चर्चिलाक लोक आहा राधाराक आहा ते दॅट इज नॉट करेक्ट. करेक्ट विथ एवरी एडवान्सिंग इलेक्शन सारकें. थिंग्स चेंज. सारकें आनी हे तुवें नांव पळय सांगलें तेंकोडे वोटर आहा पूण कितें जाता ते आमच्या एरियांत काँग्रेस म्हणून जायत अर्लियर तांकां 60% वोट आहलो नाव इट इज रेड्यूस टू 25%. समजलो ना तूं सो तूं म्हणटा काँग्रेसीचे साश्टींतली वोटर्स हे 20%चेर पावल्यात. 20-25% काँग्रेस आहा म्हणून ब्लायंडली मारतले. बरें आतां मागीर सांग आतां आमी सारकें मेन क्वेश्चनाचेर येवया. हय गिरीशाल तो क्वेश्चन पेल्यानूच दवरून आतां गिरीश आयला एक नवी काँग्रेस तो उबारता ताका परत जिखून आयिल्ले जाय स्ट्रॅटेजी ताजी कितें आसची. सी काँग्रेस हांवें सांगलें 25% आहा हय गिरीश एज प्रेसिडेंट न्हू ती कडेन आतां 15% जाला आसतली. कितें आहा आमच्या लोकांक गिरीशाचेर कसलो फेथ ना. आनी कित्याक सांग तुका लास्ट पार्लमेंट इलेक्शनाक हय गिरीशान कितें केलें गिरीश केम एज अ ऑलमोस्ट जालो कॅन्डिडेट फॉर लोकसभा या, सावथ गोवा. सारकें आनी कितें आसा सी ऑल ऑफ अस हॅव आमकां जोडे केलें आमगे एक मनीस जाय न्ही. सामकें And South Goa, Congress has always fielded a minority candidate. Correct. And has always won on a minority seat. सारकें. Now Girish has nothing to do with South Goa. ताका 2 पयशांक किंमत ना. आनी ताका सीट तो जाल्लो. आनी अनलेस थोड्या लोकांनी तो फुफुजांक आमी आवाज करना गिरीश कॅन्डिडेट जाल्लो आनीक आमगेली ती देंपो कोण ती नांव कितें पल्लवी धेंपो. पल्लवी देंपो MP जाता आहली. कळ्ळें तुका गिरीश वॉज
candidate Zalo, Pallavi would be MP today. सारखे. It is people like us who stood up and made it very clear. And I am telling you right now again, Yeah. if Girish was given Congress candidate, I would have contested as independent. I had said so on the TV channels. तुम तेक ticket दिले हम बसताल म्हण. And I am still telling you, हांव थंय बसलोलो मुगे 30,000 vote घराक बसून हुंय वचनासले सालसेतीचे. As Radharav Gracias, I would have got 30,000 votes. Just on contesting. पण मागीर एक मागीर सेक्युलर पूण हांव बसपाक नासलो म्हणटा. तो तेक ticket दिले हांव बसतालो. नाही पण सगळे बरोबर पण मागीर सेक्युलर वोट एक डेमोक्रेसीन भितर बीजेपीक एक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन काँग्रेसीक एक लायक मायंडेड लोक हे आतां कोणाचे हेच उरलें ना एक तत्वच उरलें ना पॉलिटिक्स. आयडियोलॉजी उरली खंय अरे लोक जिखता हिंगा त्या वाटेन पूण धांवता. राजू म्हाका एक विचारपाक जाय हय की बीजेपीक वोट मारता ते सगळे कम्युनल युअर ब्रँडिंग वोटर्स काँग्रेसीक वोट मारता ते सगळे सेक्युलर आनी बीजेपीक वोट मारता सगळे कम्युनल. हाऊ कॅन यू ब्रँड वोटर्स? No, not only that, Raju. See Yeah. what happens. Yeah. Congress won South Goa with some 20,000 votes. Kitli vote medlo? around 20,000. yes. Now, in this 20,000 majority, I'm pretty sure the Congress got at least in South Goa 70,000 Hindu vote. I'm pretty sure of that. Yes. And BJP must have got a sizable number of Catholic vote also. सारखे. So you can't simply say all Catholics are anti-BJP or all Hindus are. You followed. सारखे. If Congress couldn't win South Goa if only the Catholics were to back them, सारखे. or Catholics and Muslims were to back them. Sarge. So they got a substantial portion of Hindu votes. Sarge. And the Hindus did vote for Congress. It is not that everybody is Sarge. cut and dry. Sarge. But if suppose Congress were to give ticket to Girish, Yes. the immediate this would be Congress has taken away our seat, which was historically with us. We have always backed the Congress. We are unblocked Congress voters, and you take it away and give to Girish just because he is close to Rahul Gandhi. Does it fit you? And that would also mean there will be no Catholic candidate now. बरं म्हजो हांव तुका एक No स्ट्रेट Catholic फॉरवर्ड MP. केस म्हजो तुका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड राधाराव तुवें म्हणलें 30,000 वोट्स तुजे कडेन आहात. ना त्यात हांव मानता चल आसात. हय तूं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या ह्या इलेक्शनाक तुजो स्ट्रेंड कितें आसतलो? See, 2027 no, I am telling you a specific circumstance. Yes. जो तो लोकसभाक हय तिकेट गिरीशाक दिल्ली हांव बसल्यार 30,000 वोट काडटालो. सारकें ती तिकेट एकदी कॅप्टनान दिली म्हाका बसल्यार 500 वोट पण आहलो. सारकें बिकॉज दी वोटर वुड हॅव सेड बाबा वो बीजेपी सारकें. हांव तुका त्याच नजरेन विचारता तुजी आतां जर सबंद आयडियोलॉजी तुजे फेसबूक पोस्ट आनी तुजें पॉलिटिकल थिंकींग जे आमी वाचतात तें पळयल्यार तूं मातसो काँग्रेसी कडेन इन्क्लायन जातालो मायनस गिरीश. तें जर पळयत जाल्यार ह्या विधानसभा 2027 इलेक्शनाक काँग्रेसीक तूं कितें सल्लो दी See, I की will- बाबा तुमकां जिखून येवपाक जाय जाल्यार हें करात. No, I will tell you what happens. Yes. I have always, essentially, I am an opposition man. Yes. You know it very well. Yes. I oppose Congress all my life. सारकें Because I always feel that you can't allow people to have a field day. I can go to सारकें. And I am making it clear today that I have never seen an administration as bad as it is now. सारकें पाड पडलां कांय लोकांक किंमत ना सगळें पयशान घेवपाचें. You followed? Yes. I am completely disgusted because as a lawyer earlier we would go and sub registrar was you have to pay. Whichever department office you go pay, man. You pay and do things. Everybody in the village. So my feeling is that most people want a change. And I would not want to give even the best of government another term after 15 years. No one deserves like that. That is the way I look at it. Yes. So to that extent, I would want the BJP defeated. Even if they were the very best, I would say, Udo Yateng. Yes. Now, who is in a better position now? Even though I dislike the Congress, I have always disliked them. I went out of my way to support Congress last time precisely because I felt that the BJP had to be defeated. And because the BJP gave all the 3 seats to one community. They had the Rajya Sabha, they had the North Goa seat and South. They were kicking us out. They were not giving us representation. Yes. So I felt that they had to be defeated. Yes. So therefore, my supporting of the Congress is not because I love the Congress or its ideology. Yes. I only feel that administration is very bad. And if you go in the market, everybody will tell you. BJP supporters are telling you, "Kit chalta kai man." So you are going to strategically and politically support Congress in this election. I look upon the Congress as the number one alternative. Yes. And it is for this तशें जर जालें जाल्यार काँग्रेसीची स्ट्रॅटेजी कितें आसची? ची तूं जर फाल्यां तुज्या घरा गिरीश चोडणकार आयलो हय. बाबा राधाराव बाबा राधाराव बाब तिकेटी विकप ना राधाराव बाब ना रे राधाराव बाब
म्हाका सांग तुज्या पांया कडेन बसलो या. आनी ताणें सांगलें बाबा आपली स्ट्रॅटेजी तुका शिकपा आयला कितें करपा जाय See, कितें आहा मरे राजीव, strategy every political party has. You have to take only advantage of it. The Yes. Congress has failed in the last 3 years to build itself up. येस They were in the opposition, they had a great opportunity, and they had to project new candidates. Baba, Yes. I mean, we have learned our lessons. गेलते पार्टी आलतू फालतू मनशान दिले, हे पार्टी बरे मनशान दिता, हें करपा जाय आसलें. सारकें. They have not done that. You followed? Yes. So, as far as I am concerned, the Congress still has a chance to put good people. Now, before I conclude, I know for certain that Girish is negotiating with the former BJP minister in Sioli to give him the ticket. He is negotiating with the former BJP minister in Morungaon to give him the ticket. He is negotiating with one former municipal president in Vasco to give him the ticket. He is negotiating with a wheeler dealer in Santa Cruz and in wheeler dealer and property racketeer in Santa Cruz and Nuven to give tickets. I know it. Now, if you are going to give tickets to these people, it is an invitation for disaster. So that is why I am willing to stick my neck out. You give good people. In my constituency of Nuven, you give a good person a seat and you will have a walkover. But if you are selling your ticket to wheeler dealers, Yeah, then you are out. We will work. negotiating. Negotiating, of course. I have used the term negotiating. I have used it consciously. बट एक सांग म्हाका नेगोशिएटिंग इज नॉट ऑलवेज मनी नेगोशिएटिंग Oh, नेगोशिएटिंग कॅन बी भंडारी समाजातले Yes, बरे yes, लिडर yes, yes. बरे लिडर Yes, घेवपाचे yes, yes. बट नेगोशिएटिंग कॅन बी कॅथलिक्स काय बरे जर प्रामाणीक लोक जिखून येवपी तांकां हाडपाचे अशें जावं See, शकता what न्ही happens Raju now? Babu, Just तांकां one moment. negotiate एक- करून- हांव तुका एक Now, बरो- just one बरो moment. question What विचारता. happens now? Yeah. Negotiating. You said Bandari Samaj. Yes. Suppose some Bandari Samaj fellow thinks he should be the chief minister. What will he do? He will try to take maximum Bandari Samaj leaders. You understand? Yes. So if that leader has it in his head that he should be chief minister, तो Bandari ticket दितलो आणि मागीर आमी Bandari समाज म्हणून अर्दीदार ना पूण भंडारी समाज जर इतलो व्हडलो पॉप्युलेशन आहा हय. आनी गिरीशाक जर भंडारीक जर एक पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून जर हाडला काँग्रेसी स्ट्रॅटेजी चिंतता आसतना म्हाका तुका तेंच विचारपाक की भंडारी हे एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट म्हाका तुजी जाप जाय भंडारी काँग्रेसी बरोबर आसात See, Bandaris have never been, forget with Congress, they have never been with Goa. In 1967, in the opinion poll, vast majority of the Bandaris voted for Goa's merger with Maharashtra. That is a fact. They then were always voted for MGP. But 1980s, when the tide turned, they did shift over to the Congress in a good scale. इन बिकॉज ऑफ रवी No, that वातावरण चेंज झालं, सगळें चेंज झालें, ते काँग्रेस आयिल्लें. Okay. पण आतां कितें जालां, now, overwhelmingly, the Saraswats and the Bandaris are with the BJP. Overwhelmingly. Few isolated maybe here and there. You followed. Yes. And Girish is not the leader who can break the Bandari and bring them this side. If at all someone can break, you need a leader of stature, not a non-entity like Girish, man. Girish, Bandaris don't accept him as leader, man. तू खबर आसतलो मरे त्याक भंडारी लीडर म्हणून घेता हे भंडारी समाज बुट्टो बट इज नॉट अ भंडारी समाज लीडर लायक रवी नायक वॉज or like Sripad Naik is there. कळ्ळें ना तुका सो तो भंडारी लीडर प्रेसिडेंट केलो जायत बार भंडारी आसा ना न्ही ओके विशाल तूं इतले वेळ हें पळयता तूं एक पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट तूं हाजे पयलीं काँग्रेसीच्या म्हत्वाच्या लोकां बरोबर आशिल्लो म्हाका सांग गिरीशान कितें स्ट्रॅटेजी आतां करपा जाय कारण पळय ह्या वेळार जिखून येवपा जाय 3 टर्म BJP आयल्या इतलो तेंप काँग्रेस भायरा कॅथलीक लोकूय फ्रस्ट्रेट जाल्यात कितें दिसता तुका पळय ताणें कितें स्ट्रॅटजी करची ह्या पेक्षा ताका आतां परतो रिअपॉयंट कित्याक केलो वॉट इज द स्ट्रॅटजी ऑफ द हाय कमांड हो हांगा एक म्हत्वाचो प्रश्न तुका सांगलें भंडारी लिडर आसा इतले वर्साचो अनुभवी आसा पक्षा कडेन निश्ट आसा आय एम कमिंग टू दॅट आता 2022 तो अध्यक्ष आशिल्लो 2022 आणि 23 म्हणजे नवो अध्यक्ष अपॉइंट जावन एक 6 म्हयन्या भितर काँग्रेसीची ऑर्गनायझेशनल इलेक्शन जाली आणि ह्या इलेक्शनाची क्रायटेरिया कितें आसता की एका मतदारसंघात एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पॉप्युलेशन आहा ताजी अमकी पर्सेंटेज ऑफ मेंबर्स हे काँग्रेसीचे आसूंक जाय जाल्यार त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो डेलिगेट फाल्यां मतदान करपाक पात्र ठरता आता त्या वेळार कितें जालें खबर आसा ओन्ली अँड ओन्ली 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज गॉट क्वॉलिफायड म्हणजे ऑर्गनायझेशन तेन्नाय काबार जाल्लें आणि ऑर्गनायझेशन नॉन एक्झिस्टिंग आसतना तेन्ना 2022 काँग्रेस पक्षान इलेक्शन लढयल्लें ह्या हातूंतल्यान क्लियर जाता दुसरी गजाल आता तुम्ही हांगा गोंयची लिडरशीप चेंज केली बरें आसा
Is the president only responsible for this? What about the incharges? दिनेश गुंडूरावा फाटल्यान तुम्ही माणिकम टागोर म्हणटा काढलो. तो हांगा आयलो, ताणें कितें केलें? ताजो परफॉर्मन्स रिपोर्ट कोणें घेतलो? ना. ताजे नंतर माणिकराव ठाकरे आयलो, ताका हे करपाक एसिस्ट करपाक को इन्चार्ज म्हणून अपॉइंट केली. हांव जरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट जालो तरी हांव काँग्रेसीचो आयडियोलॉजी खातीर आनी काँग्रेसी खातीर वावुरपी कार्यकर्तो सिन्स 1979. गाय पाडूक सिम्बॉल धरून हांवें तेन्ना पोस्टर मारपाचें, पिकअपीचेर अनाउन्समेंट करपाचें काम केलां. आनी आज पर्यंत तुकाय खबर आसा हांव म्हजी आयडियोलॉजी चेंज केन्नाच करूं ना, दुसरे खंयच्याच पार्टी बरोबर हांव एसोसिएट जावं ना. आतां म्हजो प्रश्न असो की काँग्रेस जर तर बिल्डअप जातली जाल्यार ऑर्गनायझेशन लेवलाचेर तुम्ही कितें करता? तुम्ही कांय करना. आनी आतां गिरीशा काडलो 4 म्हयने आसतना वॉट इज द डिफरन्स? वॉट इज गोइंग टू बी हे? सो ताका दुसरें आनीक प्रश्न येता तो असो की परफॉर्मन्स आनी नॉन परफॉर्मन्स. फाटले झेडपी इलेक्शनाक काँग्रेसीचे फक्त 4 जिल्हा पंचायत सदस्य आशिल्ले. ह्या फाटी ते 10 पावले. ह्या अध्यक्षान हांव ताजी सायड घेना, पूण आय एम टेलिंग यू द फॅक्ट्स. आय एम प्लेसिंग द फॅक्ट्स बिफोर यू. एक साऊथ गोवाचो MP जिखोवन हाडलो. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री 1000 मायजच बुथांचेर BLOज अपॉइंट जाले. आतां हे सगळें जालें आसतना सिद्धार्थ, तुका हांसपाक बरो विशय दिले न्ही दोगी जाणांनी. तुका कसलोच चिंता ना. तूं जाणा हे सगळें अशेंच जर जायत काँग्रेस कशीच सत्तेर येना. तूं म्हणटा तशें कोणीय पयशे दितले तिकेटी घेतले. काँग्रेस ही सत्तेर येवपा सारखी आतां उरूना, कित्याक लोकांचो विश्वास तांणी पूर्णपणे तांचे घट्टण केला. आनी आयज तर ताणें 100 कोटीचें एक्विजिशन करून आपले आशिल्ले नाशिल्ले वोटरांकय तांचे येस कास्ट एस्पर्शन्स आनी तांकांय ताणें नालायक म्हणून इनडायरेक्टली नालायकच म्हणलें ताणें. ना पूण एक गजाल, तूं ताचे कडेन तो डायरेक्ट अर्थ घेनाका. ताका एक इनडायरेक्ट असो अर्थ आसा की अशे तरेचे घुसपागोळ करप, अशे तरेचे मतदाराचे मदीं संशय निर्माण करप BJP स्ट्रॅटेजी करता. पर्रीकाराच्या टायमा सावन ही स्ट्रॅटेजी चलता. आनीक तुमी पळय मिशन सालसेत बिलसेत बरें बरें कितें म्हणटात ताका, पूण भितरल्यान ते अशे तरेची मतां फोडप हें राजकारण आसता. नाही, विशाल बाबान सांगलें तशें पळय, राजकारणान जर 2 कंटेस्टंट आसत जाल्यार दोगूय जाण आपापली स्ट्रॅटेजी करून आपूण कसो जिखून येतलो हे पळयतालेच जाय. सारकें. फायनली मतदार हो राजा असता. बरोबर. ताज्या फुडें आमी वी हॅव टू पुट द बेस्ट फूट फॉरवर्ड. सारकें. जे आमी करत आयल्या. बरोबर. सो म्हाका दिसता तांणी म्हणिल्ले भशेन पयर एक बातमी छापून आयल्या. तातूंत भितर अशें म्हणलां की तुमी खुबशे कडेन 25 वयर जी पळय कितें सिट्स आसात थंय तुमचे सर्वे केले, पूण साश्टींतले कांय सीट केले नात, कारण थंय तुमी जिखून येना तुमी सोडले म्हणून. एब्सोल्युटली ना. आमी खंयचोच सीट सोडचो ना. वेळी आसूं तो बाणावले आसूं थंय पसून आमी कॅन्डिडेट घालपाक तयार आसा. आमचे मंडळां आमी थंय हें केल्या, एक्टिवेट केल्या. जरी आमचे 100% बुथार प्रेझन्स नासूं पूण आमचे 70% तुमी फुडल्या इलेक्शनाक 40 मतदारसंघात सीट लढटले. लढचे ना हे साखर पडटली पळय जेन्ना एलायन्स जातले तेन्ना येतले. ओके. कितली साखर पडटली, कितले दूध आसतले ते ताजेर आसा सगळें. कितले सीट आमी लढटले ते. म्हणून आमची ताकद आमी आयज बिल्डअप केल्या की आमी 40 मतदारसंघात आमचे पांय रोवून आमी घट्ट आसा. मागीर आमी लढचे ना हे मागीर एलायन्साचेर आसतले. ज्या इलेक्शन येता तशें एलायन्स जातले. एलायन्साचेर उलोवणी जातली. ते कितले लढटले, आमी कितले लढटले, आमी खंय स्ट्रॉंग आसा, ते खंय स्ट्रॉंग आसा हे पळोवन सगळें आमी तशें आमी इलेक्शना वेळार येता तेन्ना डिसिजन जातलें. म्हणून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हांकां लागीं हाडपा खातीर तुमी आनीक 2 पावलां मुखार वतले? नाही, डेफिनेटली महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हो आमचो नॅचरल एलाय जावन आसा. आनी वी आर ट्रिटिंग देम एज अ गुड अलायन्स पार्टनर अँड डेफिनेटली इट विल बी कंटिन्यूड. कारण फाटल्या इलेक्शनाक ताणें अशें म्हणलां तांचे कडेन पयशे नाशिल्ले म्हणून ते तृणमुला मरें गेल्ले. म्हाका दिसता हांव नको. पयशे सगळ्या कडेन आसता नासता ते हांव नको. पूण इलेक्शनाक कारण ते 100 कोटीचो खर्च जे पळय आतां म्हणटात 100 कोटी लोकांक आतां तोंडाक लाळ सुटल्या. गिरीश इज नेगोशिएट. एक्चुअली गिरीश तोंडाक लाळ सुटल्या. तुमच्याय बी घटक पक्षामध्ये लाळ सुटल्या आसूं शकता न्ही, कारण 100 कोटी म्हणटकीर कोणाचे तोंडाक सुट्टलीच डेफिनेटली. सो कितें आहा मरे हें आतां आमचें चिंतप की नॉर्थ गोवा BJP पळय सगळें आहा म्हणटात. दॅट इज नॉट करेक्ट. कितें आसा, यू टेक नॉर्थ गोवा. येस. पेंजीम एंड तालिगांव
are not with BJP. They are with a satrap called Monserrat. सारकें होय. सारकें आणि सातारी, वाळपय, पोरये, बिशोली, they are personal fiefdoms of Rani. सारकें तेगेल कॅन्डिडेट BJP डिफीट करून आल्टेने सारकें हुई बिशोली. सारकें आनी शिवोले ते जा कलंगूट ते जा आणि ती कालांगुतूय ऑल्सो तो BJP सोडलो काँग्रेस गेलो आणि त्यांनी दोगांयकूय हाडली. सारकें So therefore, हें कितें, these are not BJP seats. येस These are seats which are with the satraps who are with the BJP. So let us not quite clear about it. And mind you, next time around, if Rani's Viswajit Rani's long-term interest is to be the chief minister, येस if next time, even assuming that BJP does get X number of seats, I personally do not rule out the possibility of Rani breaking off the BJP. Of course, there is always the ED and whatever Yes. could go after him, ED and CBI, whatever. But there is a distinct possibility that Rani has the ability to break the Congress, break the BJP and come this side Okay. to be CM. राधा यू आर ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन तूं सरळ दाखयलें की कांय ना तूं डायरेक्ट मोगलाचो क्वेश्चनूच तो आशिल्लो काँग्रेस इन गोवा रेलेवन्स काय रिइन्वेंशन म्हाका ह्याच अनुशंगान तुका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विचारपाक वॉट इज गोइंग टू बी द स्टँड ऑफ द कॅथलिक्स इन 2027 मरे आनी वॉट इज द कॅथलिक्स म्हणटाना कॅथलिक चर्ची आयली फाटल्या वेळा चर्चीन कितें स्टँड घेतिल्लो पॉलिटिकल स्टँड ताणें जेन्ना पळयलें काँग्रेस हांगा थंय लिपता हें करता तें करता ताणें आपल्या वोटरांक सांगलें बाबा रे तुमी जिखून येत ते कॅथलीक कॅन्डिडेटाक जिखून हाडात इज दीस गोइंग टू बी द सेम स्टँड तशें मागीर हे कॅन्डिडेट BJPनी असल्यार जिखून येतले बाबूस मोन्सराताक लोक वोट दितले तो जिखून येतलो थंय थंय लोबो जिखून येतलो आपल्या बायलेकूय जिखून हाडटलो See, कितें आहा मरे, it is a wrong concept to believe that church सांगता so Catholic vote मात म्हणून. You see, in Salsette, how many Congress lost Kurtori, it lost Benawali, it lost Veli, it lost Kortali, and Catholics, they supported. सेम स्टँड की कॅथलिक चर्चीन सांगला आसूं शकता पॉलिटिकल हांव उलयता No, no, सांगला आसूं that's what I'm शकता saying. की Church जे what- जिखून येता ताका वोट करत म्हणून कुर्तारी वळलो What happens? लोक तुका आतां चर्च सांगता तेच मारतलो म्हणून कांय गॅरंटी ना. आतां लोक आपणा जाय तेच करता. Some may vote for this reason or that reason. They will vote for their own people. Correct. The good old days when Catholics would vote for blindly or Hindus vote for blindly are gone. Sarakey. आता लोक आपणाक different circumstances. Sarakey. They vote differently. Sarakey. So whatever the church says may not be that much material as it was 20 years ago Sarakey. or 25 years ago. सारकें Somlanato. So and people are educated now. सारकें Although that education is पूण हें सगळें बरोबर आहा पूण सावथ गोवा ह्या वेळा पळय जेन्ना एक वोट जिखून हाडलो कॅप्टनाक आमी जेन्ना जिखून हाडलो तेन्ना लोकांनी BJP पळयलें ना लोकांनी एक गिरेस्त कॅन्डिडेट पळयलें ना लोकांनी स्ट्रॅटेजिकली वोटींग केलें ना तेन्ना तूं म्हणटा चर्चीन रोल केलो ना तेन्ना कॅथलीक एज ए मास वोटींग जालें ना now कितें सांग जाण मरे तुका हय you take 8 seats in Salsette, येस including if you want also Kortali. येस The Congress can win all these seats, all. येस Because Catholic will vote for to defeat the BJP. येस 2, there's a lot of resentment against the BJP because of maladministration. येस These two together, plus good, honest candidates, Congress can sweep all seats in Salsette. या पण ते म्हणटा डिफेक्टरांक घेनाय No, म्हणून no, आता defectors are not- कुडतरी तिकेट दिवपाचो इशू आयलो कुडतरी Hoy. ताका आस्त्याका तिकेट दिवप Reginalda. Reginalda. See, Reginald cannot be considered as a defector. I'll tell you why. They may give him or not give him. Yes. See, Reginald never won on a Congress ticket. He had won on Save Goa Front. Yes. Later on, Save Goa Front merged with the Congress. येस And last elections, he had problems with Girish. येस So he left the Congress and contested as independent. He did not defect as Congress MLA to the opposite side. He contested against Congress and won. सो तूं अशें म्हणटा की हे सगळे लोकांक काँग्रेसीन लागीं हाडचें पडटलें No, हांव म्हणा हांव तुका कितें सांगता यू डू नॉट पुट Reginald in the As a- same basket as- of defectors. सारकें तो आपण रिझायन जालो पार्टी सारकें. आणि इंडिपेंडंट बसून येयलो ओके defeating Congress. Okay. He was never elected first time as Congress also. Yes. So he's a different compound. If Congress wants him, it is their headache. येस To take him or not, they have to decide. Okay. You understand? Yes. So therefore, Reginald cannot be clubbed with the others. येस Now, as far as Salsette is concerned, for that matter, most of South Goa, I am pretty sure that people are waiting to vote for change. They are only expecting. why not then you also club North Goa
all these See, seats, no, no, Shivoli, I know. Kalangut, Taligaon, Panjim. नॉर्थ गोवा मरे म्हाका तितले आता आय एम नॉट दॅट मोबाईल ना पण आसूं Oi. काय No, whole of Goa, I would think, wants a change. Yes. But the Congress has to come out and say, look here, we have only 3 MLAs. Yes. We are accommodating these 3. And we are giving you 37 MLAs without skeletons in their cupboards, without carrying a baggage. आम्ही असले मनशान दिता की फाल्यां कितें जाता, फाल्यां जिखून येयलो, एकल्या कॅन्डिडेटाक दिलो, आनी तेगेले तो बॅगेज आहा, ही हॅज स्केलेटन्स इन द कबर्ड. बीजेपी राती देरार मारतले, बाबा तूं भायर सरनाले एम चोय म्हूण. सो पण स्केलेटन आशिल्ले लोकच परते जिखून येतात. That is फॉर एक्झाम्पल तूं तालिगांव, तूं पणजे, तूं शिवोले, तूं कलंगूट कशें उडयतलो? No, but those skeletons cupboard आहा ते बीजेपी तो आहा न्ही, they don't raise their own, they do not म्हणून raise हांव म्हणटा their own. तांकां तिकेट दिवची पडटा That is why हांव तुका कितें सांगता, ह्या पळय 37 न्यू MLA तिकेट दिता, हय ते अशे मनीस तांकां कसली बॅगेज ना. अशें तूं जिखून हाड म्हणटा तांकां, आं अशें जिखून येतले? जिखून येतलेच. तुमी तर हिंगा सांता क्रूज यू गीव टू ए लँड माफिया, इन वेर्ना यू गीव टू ए लँड माफिया, इन मोर्मुगांव, इन शिओली अँड हियर एंड देर यू गीव टू एक्स BJP मिनिस्टर्स. They may still win, but they will run away overnight. You mark my words. You mark my words. You give it to them and they will run over. तूं हें कशें पळयता? No, इज अ गुड स्टेटमेंट. आय लायक दिस स्टेटमेंट. I always say that this thinking is a wishful thinking. Ah. कित्याक आय एम व्हेरी की आय एम फर्म की दूध आनी मीठ एक जावपाक शकना. आतां प्रश्न कितें आहा, काँग्रेस हॅज टू डू ऑर्गनायझेशनल इंजिनियरिंग रादर दॅन गेटिंग इट ऑर्गनायझेशन आतां करपाक शकना. विशाल तूं प्रॅक्टिकल चिंत. आतां 6 म्हयने भितर इलेक्शन जाता. तुका ऑलरेडी हे जे पळय 12 सीट हाडपी लोक आहात न्ही, ते ऑलरेडी बीजेपीन आसात. तूं तांकां डिफीट कसो करतलो, किंवा तांकां तूं काँग्रेसीन घेवचे पडले? सो ही स्ट्रॅटजी आता काँग्रेस लिडरशिपीन सांगपाक जाय न्ही रे, की 4 महिने आसतना तुम्ही लिडरशिप चेंज कित्याक केली? होच म्हजो प्रश्न. आनी ह्या 4 वर्सां ह्या आतांच्यान न्ही 4 वर्सां उलयता. उदो तुवें म्हाका ब्रेक केलो पळय, बी तशें भात जे रोयता तेंच तुका मेळटलें. तुमी आतां डिफॅक्टरांक आमी तिकेट दिवचे ना, आमी हें करचे ना. हो आतां स्टेटमेंट काँग्रेसीच्या अध्यक्षान केला. डिफॅक्टर कोण? फक्त निवडून येवन आमदार जावन डिफॅक्ट जालो तो डिफॅक्टर, काय जो काल TMC आशिल्लो, ताजे पयलीं BJP आशिल्लो, थंयच्यान TMC आयलो, रातयान काँग्रेसीन गेलो, परतो काँग्रेसीन तिकेट मेळना म्हणून TMC गेलो, हो डिफॅक्टर. बरें, ओके सिद्धार्थ, एक पॉलिटिकली चर्चे खातीर राधारावान एक बरो विशय काडला. काँग्रेसीन तो म्हणटा 37 क्लीन स्लेट आशिल्ल्या लोकांक तिकेट दिवची. आज अशी परिस्थिती आसा की बाबा बरे क्लीन दोतोर काडलो, इंजिनियर काडलो, बरो पूण राजू तातूंत ताणी इनडायरेक्ट तुका आनी एक सांगला की 37 बॅगेज नाशिल्ले म्हणटा तो. 3 जे आसात तांचेर बॅगेज आहा हे ताणी तुका सुचयला. ओके बरें, They are already there. बॅगेज म्हणटा I have said 37 free seats आसा. ह्या 3 जाणां तेंका तुमकां बाळ उडयतलो. तुमकां 3 मोरगाद आसा न्ही, तुमकां रिजर्व जाल्यार कितें करतलो जाल्यार पॉलिटिकल. तूं आतां आमदारी आसा, तूं एक ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी, तूं BJP आनी एकूण राजकारण बारीक पळयलां. आज अशें शक्य आहा की बाबा आमी ना, चल आमी क्लीन स्लीट, आमी बरे लोकांक जिखून हाडटले. 37 लोक कसलेच तरेचो डब्बो नाशिल्ले, काळ तिळ नाशिल्ले लोकांक आमी जिखून तिकेट दिवया, जिखून हाडया. कशें आसा, एकदां काँग्रेसचे डिसिजनां घेता ते सगळ्यांक थक्क करूनय दवरता. म्हणजे एक परफॉर्मिंग तांचो अध्यक्ष आशिल्लो, जाणें सावथ गोवाचो सीट जिखलो, जाणें ZP कशें करून ताणें 3 वयल्यान 10 हाडले. पूण मागीर तो बीजेपी कडेन तो लागू आहा म्हणून ताका भायर काडला. ते हांव नको समर्थन केलें तो लोकांक दिसतलें. समर्थन करना, पूण सडनली खंयच्यान तरी एक टेंटेड मनीस हाडून, जाचेर सिरियस आरोप जाल्ले तामिळनाडू जस्ट 2 म्हयन्या पयलीं, ताका हाडून हांगा बसप, हाजे वयल्यान एक क्लियर सिग्नल वता की काँग्रेस हॅज kept a person who is going to make money for the higher ups or for himself, God knows what. He is definitely. जशें BJPन एक धडो शिकलो BJP की तुमी एका मनशाक नांव घेना, मनशाक 3 वेळा तिकेट दिल्यो, तो पडलो, हे मागीर तुमी कितें ठरयलें, थंयच्या आमदाराकूच आयात करया, अशें तुमी खुबशे कडेन प्रयोग केले. हे BJP जर करूंक शकता, जी वेगळी पक्ष म्हणटाली, काँग्रेसीक 37 नवे चेहरे दिवन जिखून हाडप शक्य? डेफिनेटली कित्याक शक्य ना, ताणें दिवचे, पूण कोण दिवचो ना हें हांव तुका आतांच पळोवन दिता. कित्याक मरे राजू, सी आतां एक पाट जिखून येयलो, स्ट्रॉंग आहा म्हणटा पडना, आयज कांय ना. एक पावटी आतां पयर इलेक्शन जाली,
MK स्टॅलिन इतलो स्ट्रॉंग चीफ मिनिस्टर सारकें. सगळ्यांक पडलो. ममता बॅनर्जी पार्टी पडली, तीय पडली, दोगांय पडली. सो तुज्यानी यू कांट टेक द वोटर फॉर ग्रांटेड. सी इन गोवा अकॉर्डिंग टू मी द सेम सिनारियो is happening. BJP may not notice it. Mamata Banerjee may not have seen it. MK Stalin may not have seen it. There is a lot of wind blowing where people are fed up. Thodos zali. Same thing happened in Tamil Nadu, same thing in Bengal. 15-20 वर्ष तुम आशिल्ले. So Goa situation is primed for that. That's why I am saying give good people and they will. व्हेरी people नायस will vote ऑफ for तुझे ह्या स्टेटमेंटाचे आम्ही प्रोग्राम सोपयता. हा. आनीक तूं एक बरो कशें आसता आमी 100 कोटी हाका फडटले ताका फडटले हाका विकते घेतले ताका विकते घेतले सांगप सोंपें. पूण प्रोग्राम जरी नेगेटीव पॉयंटाचेर सुरू जालो तरी तुवें तो पॉझिटीव पॉयंटाचेर सोपयला. पूण हांव तुका धन्यवाद दिता आनी ही इतल्यान कार्यावळ सोपयता. आनी राधारावान बरें सांगलां. राधाराव एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मनीस, एक राजकीय थिंकर म्हणून आमी ताका वळखतात. आनी आमकां पत्रकार आमी जेन्ना ताचे कडेन वतात तेन्ना तो एक असो मुद्दो काडटा जो आमी विचारूच केल्लो नासता. आजय ताणें होच मुद्द्याचेर परत परत भर दिला की 37 तीन तो म्हणटा काँग्रेसी कडेन आसात 37 बऱ्या नावाजत्या नामवंत आनी क्लीन लोकांक तिकेट दियात. काँग्रेसीन भितर जर अशें करत जाल्यार नवो कितें तरी परिवर्तन, राजकीय परिवर्तन गोंयांत घडूंक शकता. इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयता. राजाराव बाब तूं आमच्या मुजरत कार्यावळीक मडगांवसान आयलो. विशाल तूं मडगांवसान आयलो. आनीक सिद्धार्थ तुका बसचें पडलें कारण ट्रॅफिकान ते जॅम जावन तुका एक अर्दवर आमच्या कार्यावळी राधारावा बरोबर आसप म्हळ्यार एक मजा. राधाराव विशाल बरोबर असं डेफिनेटली व्हेरी नायस. तूंय ह्या कार्यावळीन आयलो. तुमच्या तिगांचेय हांव उपकार मानता. नमस्कार. पळयत रावात गोमंतक TV.